चालेलीन रावपी धनगर समाजाची घरा बेकायदेशीर म्हूण मोडलेली। 5 म्हयने जाले दोनय धनगर कुटुंबां आयज फ्लॅटांत रावतात। भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन दिल्ल्या उतराचेर आमी आसात। ती रावतात त्या फ्लॅटाचें भाडें मंत्री विश्वजीत राणेच भरता। राणेन दिल्लें तो उतर पाळटलो। 2 दिसां पयलींच ताणें तशेंच सांगलां, अशें गोंय धनगर समाज सेवा संघाचो 70री अध्यक्ष डी.बी. मोटेन सांगलें। बऱ्यापैकी होंडा हांगा भागान 2 फ्लॅट घेवन रेंटेड फ्लॅट घेवन तांकां तेंची वेवस्था केल्लेली आसा आनी तेजें जें रेंट जें आसा गेल्या फेब्रुवारी म्हयन्या पासून ते आज पर्यंत माननीय विश्वजीत राणे हे दितात। सो अशा पद्दतीची जबाबदारी तेणी घेवन धनगर समाजाक 2 बांधवांक आदार दिल्लो आसा। तेचे बद्दल सेवा संघाच्या माध्यमांतल्यान तांचे आभार व्यक्त करता। त्याच प्रमाण तेंच्यांनी जे ते सायटीर येवन कमिटमेंट केल्ले आसा, सरकाराच्या माध्यमांतल्यान जर आमी गेले जाल्यार ते प्रक्रिया जास्त वेळ काडूची जावं शकता जमीन मेळपाक। त्या खातीर तेंच्यांनी स्वता जबाबदारी घेतलेली आसा त्या 2 धनगर बांधवांच्या कुटुंबांक जमीन उपलब्ध करून दिवपाची। तेन्ना त्या संदर्भातली प्रक्रिया जी आसा ती सुरू आसा आनी सेवा संघाच्या माध्यमांतल्यान आमी तेंचे कडेन डेली कॉन्टेक्टान आसा। ते आमकां संपर्क सादता आनी त्या प्रमाणे तेंचे कडेन 2 ठिकाणीची जागा जी प्रपोजल आमी दिल्लेलें आसा तेचेर ते विचार विनिमय करतले। ह्या 2 कुटुंबांची जबाबदारी त्यांनी पूर्णपणे स्विकारलेली आसा आनी आमकां खात्री आसा तेंच्यांनी दिल्लें वचन जें आसा धनगर समाजाक ते वचनाचें ते पालन ते जरूर करतले। ह्या संदर्भातली बोडणी काल पयरूच म्हाजी तेंचे कडेन जाल्ली आसा। तेंच्यांनी आमकां सांगलां 1-2 दिसां 2-4 दिसां भितर आपयता म्हणून। बेरेस्तारा वाळपैन गोंय धनगर समाज सेवाचो 70री अध्यक्ष डी.बी. मोटेन पत्रकार परिशद घेतली। हे परिशदेक मोटेचे वांगडी हजर आसले। आयज मेरेन विश्वजीत राणेन दिल्लें उतर पाळ्ळां। तांणी दिल्लें उतर विश्वजीत राणे पाळटलो। बेश्टोच बोवाळ करून विशय वाडोवन कांयच फायदो ना। हो विशय आमकां वाडोवपाचो ना अशें मोटे म्हणटा। हांव ह्या माध्यमांतल्यान आव्हान करूंक सोदतां, हो जो प्रश्न जो आसा आमकां सुद्दां सरकारा विरुद्ध किंवा कितें करूं येता, उपोशणाक बसूं येता, पूण मोर्चा काडूं येता किंवा कितें करूं येता, पूण तितूंतल्यान प्रश्न सुटचो ना, प्रश्न चिगाळटलो। सो आमकां तो प्रश्न चिगळपाचो ना। आमी ज्या प्रमाणे आरोग्य मंत्र्यान आश्वासन दिल्लें आसा त्या आश्वासनाचेर आमी आसा आनी आमकां खात्री आसा ते पूर्ण करतले अशें। त्याच बरोबर आज पर्यंत जे जवळ जवळ म्हयन्याक 16,000 त्या रुमाचें भाडें आसा ते आयज ते पे करता, स्वता जबाबदारी घेतलेली आसा। त्याच प्रमाणे ते जमनीचे त्या जाग्यार तेंचें उत्पन्न आसा ते उत्पन्न तांकां मेळची ह्या संदर्भातली सुद्दां आमची बोडणी तेंचे कडेन चालू आसा। ती सरकाराच्या माध्यमांतल्यान ती पूर्ण करपाचो विशय वेगळो आसा। पूण तात्काळ आतां पावसाळे दीस आसा, सद्या ती कुटुंब बऱ्यापैकी थंय रावता, पूण आमकां बी खंत आसा आनी काळजी आहा त्या कुटुंबाची। सो तांकां खंय तरी परमनंट वेवस्था जाग्याची मेळपाक जाय आनी ते निश्चित करतले अशी आमकां आशा आसा। हितूंतल्यान सेवा संघ जो आसा तो तेचो विश्वास आरोग्य मंत्र्याचेर आसा आनी तेणी आमी सांगनासतना तेंच्यांनी स्वता येवन तांकां आर्थीक पाठबळ बऱ्यापैकी आर्थीक सहकार्य तात्काळ उपलब्ध करून दिल्लें आसा, अशें कोण करिना। त्याच बरोबर प्रमाणे बाकीचो जो राजकीय इश्यू करपाक गेल्यार खूब आसा, पूण हांव माध्यमांतल्यान सांगूंक सोदतां हो राजकीय ह्या विशयाचेर कोणी राजकारण करचें न्ही।